गोंयांत शिकपी दर एका विद्यार्थ्याचो फुडार घडोवपाक आपूण वावुरता। 10वी तशेंच 12वीत कमी टक्के गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर लेगीत फुडाराचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम गोंयांत उपलब्ध आसात, जाचे वरवीं दर एका विद्यार्थ्याक कुशळटाय शिक्षण मेळूं येता। पालक आनी शिक्षकांनी भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवप गरजेचें आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे जाल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या गौरव सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले। आयकात। ट्रक चलयता आनी आई 4थी पास कोण सांगतलो? एक तर त्या 10वेंतल्या टिचरांनी ताका सांगपाक जाय आशिल्लें, नाजाल्यार 11वीक एडमिशन घेता त्या तरी टिचरांनी सांगपाक जाय आसलें, बाय तुका कितें जावपाक जाय। आमी सरकार म्हणून परत 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 करियर गायडन्साचेर उलयत आसा, म्हणजे कंटिन्युअसली देर इज अ करियर कावन्सिलींग सेल। देर इज आमी म्हणटा की करियर कावन्सिलींग करपा खातीर सो मच मटेरियल वी हॅव गिवन फॉर द स्कूल, आनी तें करचें, उलोवचें, भुरग्यांक टिचरांनी सांगचें। आनी तेकाच लागून म्हणजे एकूच म्हणणें आसा, आत्ताच्या घडीक म्हणजे समोर मोर दॅन 600 भुरगीं बसल्या, हो रायट टायम हांवें कित्याक म्हटलां, पयलीं ठरयात तुमकां कितें जावपाक जाय तें। पयलीं ठरयात की म्हाका म्हणजे हांव कितें शिकल्या उपरांत हांव म्हणजे म्हाका अर्निंग्स म्हणा किंवा म्हाजें करियर कितें करतलो तें, आनी ताज्या उपरांत कितें शिकपाचें तें ठरयात। अदरवायज मागीर प्रॉब्लेम जातलो, कारण ते दीस आतां उरूंक ना की आमी ट्रेडिशनल एड्युकेशन कोण तरी आर्ट्स कॉमर्स केलें सोंपलें, ओके, तितकेंच केलें जर आसत जाल्यारूय खंय तरी MTS LDC कितें तरी काम मेळटलें, ते दीस उरूंक ना आतां स्किलींग इज मस्ट। म्हणजे जो पर्यंत तुमी स्किलींग ना तुमच्या कडेन तो पर्यंत तुमकां बऱ्या प्रोफेशनान तुमी वचूंक शकना। म्हणून म्हजी सगळ्या टिचर्सां कडेन हांव परत परत रिक्वेस्ट करता, हांव पेरंट्सां कडेन रिक्वेस्ट करता की भुरग्याक सातत्यान म्हणजे तो थोडोसो तरी वेळ काडून म्हणजे तुमी तेच्या कडेन उलयात की ताका नक्की कितें करपाक जाय, भुरग्याची आवड कितें आसा हें जो पर्यंत आमी समजून घेयना तो पर्यंत जावचें ना।